बेसिकली आमची एक सेंट्रल टीम आयिल्ली आसा दिल्लीच्यान. आमी एक प्रपोजल दिल्लो आहा दिल्ली की आमकां फंड करचें म्हण फॉर द नॅशनल गेम्स. सो इन दॅट कनेक्शन ही सेंट्रल टीम आयिल्ली आहा विजीट करपाक की ह्या सगळे वेन्यूज पळोवपाक. आतां एज फार एज काणकोण इज कन्सर्न आमी हांगा पैंगीण 3 डिसिप्लीन करपाक सोदता. एक इंडो हॉल जे तिचो रेसलिंग आनी वेट लिफ्टिंग जातलें आनी ओपन ग्राउंडाचेर आर्चरी. So in this connection we have prepared our proposal and the central team has inspected and they are very happy with the venue whatever we have selected. Ekdam bare ha cooperation. Everybody is happy that we have taken it up in this particular area. So this area would be the hub for this particular taluka as far as these disciplines are concerned, and the facility which is developed will be subsequently used as a legacy for this particular taluka. We could use this land for cricket subsequently after that event and after the national games. Locals anyhow benefits जातले. Definitely, all the locals will get a good facility in this particular area. गोंयचे आनी दिल्लीचे सगळे जे कन्सर्ट आहात ते पैंगीणच्या ग्राउंडार आयिल्ले आनी तेणी सबंद ग्राउंडाची देखभाल करून जो इव्हेंट हांगसर येता तो सगळे जे तेंच्या ऑफिसांनी म्हाका दवरलेलो आसा. आमी एज अ सरपंच नात्यान हांव सांगूंक सोदतां की एक बरो इव्हेंट आमचो पैंगीण पंचायतीक येता. नॅशनलाचे इव्हेंट्स हांगसर येता एक बरी खुशीची गोश्ट अशें म्हणपाक कांयच हरकत ना.